आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी वागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन कुटुंबांत संबंदां उद्देशी मिसांव जेवया. ख्रिस्ती कुटुंब जावन आसा बुन्याद दर एका मनशाच्या जिविताची आनी दर एका मनशाचो फुडार ताचेर दवरलेलो आसा. कुटुंबान दर एक मनशाचो मिसांव जावन आसा मोग एकामेकाक वांटूंक. ही आयज आमी आमच्या कुटुंबा पासत ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागून आमच्या कुटुंबान संबंदीक जिविता उद्देशी आनी खेरीत भाशेन मोगाच्या संबंदां उद्देशी आमच्या कुटुंबान आमचे मिसांव आमी जेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमी गीत घेतलो. गिताचो अंक 836. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. 836. बाबाचे अनेक बुधाचे अनेक पवित्र आत्मेचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी बाबांनो, आयज आमी भक्तीपणान बागिवोन फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनांत वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. ह्या 8व्या नोवेनांचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी बागिवोन फ्रांसीस सावेरा भाशेन कुटुंबांत संबंदां उद्देशी मिसांव जेवया. कुटुंब जावन आसा मुलावी पवित्र सभा, जंय आवय बापूय आनी भुरगीं मोगान जियेतात. दर एक क्रिस्ती बाबात्यान आपल्या बावतिस्मा वरवीं जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक वो आपलो कायदो म्हूण मानून घेवंक गरज.
हे मिसाव आमकां सोंपें जाता जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या संबंदान जियेता. बागीवोन फ्रांसीस सावेर जेजूचे मिसाव फुडें व्हरतना सदांच कुटुंब गोट आनी मजबूत करूंक वावुरलो. तर आमी देवाच्या उतराचेर तीरपणी बावाट दवरून कुटुंबाच्या संबंदा वरवीं आमकां दिल्लें जेजूचे मिसाव उर्बेन आनी जतनायेन फुडें व्हरूंक आनी हे वरवीं एक बरो समाज घडोवन हाडूंक आमकां बापाची कृपा आनी बोड ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. अशा मुगाळ बाबा बडीनो भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आमी सगळीं मान दिता. आमी सगळीं उदी करून गोंयकारां, कित्याक आमच्या गोंयांत ताणें हो बाबार जेजूचेर आमकां दिलो, हांगासर हाडलो आनी ताची निशाणी ताची कूड हांगासर आसा. देवान ओजापांनी विजमितांनी ती कुसूंक दिवंक ना. आख्या संवसाराक तो सदांच एक खुणा जेजूच्या पावलांनी चलपी आनी दुसऱ्यांक बरी वाट दाखोवपी बाबार दिवपी. मामिनो, जो बाबार्थ भाग्यन फ्रांसीस शावेरान सगल्यांक आमकां हांगासर हाडलेलो आसा, दिलोलो आसा, हो आमी सदांच कुटुंबांनी जिवो दवरूंक आमी वावरूंक जाय. पूण सवार पावटी आमी चुकल्या आमचे अस्कुतायेक लागून. आमच्या कुटुंबांत मुळावी पवित्र सभा जी समेस्तांक एक नमुनो जावंक जाय त्या भाशेन करूंक आमी विसरल्या. आनी ह्या भाशेन जेजूचें मिसांव जियोंक आमी फाटीं पडल्या. खालतिकायेन ल्हानविकायेन असल्या सगळ्या पातकां खातीर देवाचे काकलुदीक आमी उरो करुया आनी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुनिया सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसत बागी येवन सदांच सांगवार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची कागूद करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूद कोर, क्रिस्ता काकूद कोर, सोमिया काकूद कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलोली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळोवची कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या बुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचूं. ते दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. कित्या वरी आमकां एक शार आसा, आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सोर्वेस्परान बांदल्यांत. दानवटे उगडात, प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्राक भितर सरूंक दियात. ताचें मन तीर तें शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पोर सदांच तोगता तसलें खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार खोटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यांत. तें खोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंटोन करता, तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकाच्या पांयां तोळाक
तुळबळांच्या पावलां खाला तें कोत माडवतलें. देवाचें उतोरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी हे परी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीतमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमाराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. कर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा. ताका सोदात, तो अजून लागीं आसता. ताका उलो मारात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेसून म्हटलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराच्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आतांचे पोरमोणे चलता. तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवड आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलनात. तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवड आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी नोवेनाच्या 8व्या दिसांत आसा आनी आयज ह्या नोवेनांत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान खेरीत नियाळ आमच्या कुटुंबाचेर आमी करता. कुटुंबाच्या संबंदा उदेशी हें जेजूचें मिसांव कशें आमी फुडें व्हरचें आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी ताचो आदार घेवन हें भावार्थाचें नोकेत्र ह्या गोंयांत ताणें त्याच देवा बापान फावो केलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, सांत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी जाणाव.
तो सुपुल्लो 19 तरणाटो कसो आसतना फुडलें शिकप करून गेले तेन्ना ताका इग्निशियस ऑफ लॉयला दुसरो सांगाती ताका भेटलो. आनी त्या वेळार इग्निशियस लॉयलाक ताका आपोवणें आनी ताचें मिसांव तो जाणा आसलो, कित्याक देवान ताका उक्तें केल्लें. आनी हेंच देवाचें उतर घेवन तो रावतालो आनीक जायते जाणांक मुखार काडूंक. आनी ताचीं उतरां सान फ्रांसीस शावेराक आमी जाणाव, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. पोत्तून पोत्तून तो ताच्या ते कानार हीं उतरां म्हणटालो, देवाचीं उतरां तीं. आनी देवाचें उतर उदगाळ्ळलें आमकां खेरीतपणी निथार दिना आमकां जागयता. वेळ लागलो खरो, पूण सान फ्रांसीस शावेरान तें मानून घेतलें देवाच्या आपोवणें आपल्या जिवितांत. मोगाच्या भाव भयणांनो, कुटुंबांतल्यान एक बरें मन, एक बरें जिवीत, बरें मनाची थिराय तो घेवन आयिल्लो. आनी हें इग्निशियस लॉयला सांगता ती देवाच्या उतरांतल्यान ताचे मनांत आनीक उजवाड फावो जालो. आनी उपरांत ते ह्या देवाच्या वावरान तो मुखार सरत गेलो. आयज आमी कुटुंबा पासत मागता आनी कुटुंबाचेर नियाळ करतना ही वाचपां आमच्या कानार सादल्यांत. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायत्या गुणांनी नेटयल्लीं आयची वाचपां आमच्या कानार सादल्यांत. आनी हे गूण नियाळूंक एक धाकटुलें उदाहरण हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. एक बापूय आपल्या पुताक कशे भाशेन शिकवण दिता जिविताची. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक बापूय आपल्या भुरग्याक ताणें सांगलोलें, कित्याक तांच्या घरा मुखार एक रूख आसलो आनीक ताची एक खांद आसा ती सुकलोली. आनी तो ताका आपल्या पुताक म्हणटालो, भुरगीं ताची दोग जाण, त्या पुताक तो धाकटो आसलो म्हणून ताका चड करून तो सांगतालो, कित्याक तो मस्ती करतालो, खंयी वच चडटालो. त्या सुकलोल्या खांद्याचेर मात चडो नाका, तुंय पडटलो तोय मोडटलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण आमी जाणाव सुपुल्लीं भुरगीं कितलीं म्हूण आयकतात. आनी हो मस्ती म्हणटकीर हो ताचेर चडलो आनी पडलो. बराबर तो खांदोय मोडून पडलो. बापायक ताचे नदरेक पडल्या उपरांत तो धांवून पुताकची सोद करूंक गेलो. पुताक भिरांत आयली आपल्या बापायची, कितें म्हणटलो बापूय आमकां. घोडे आपल्या तापयतलो, घोडे शिक्षा दितलो, घोडे मार घालतलो. पूण त्या बापायन आपल्या पुताक आपले विंगेन घेतलो, पयलें विचारलें कसो आसा. मागीर उपरांत ताका हाडून मोडलें, कित्याक ताच्या पुतान ताचे लागीं विचारलें, हांवें वायट केलें न्हू, म्हाका बोगोस. त्या वेळार त्या बापायन ही संदी घेतली आपल्या पुताक जिविताचें थोडें भोव मोतयां मोल शिकोवंक. आनी तो म्हणूंक लागलो, तूं पळयताय न्हू हें झाड, जायत्या वर्सांचें झाड तें, आनी तें वाडोवन कितलें व्हड जालां. पूण केन्ना ना केन्ना तूं पळयताय थोडे भोव ताचे खांदे सुकतात. आनी ते खांदे ताका आडकोळ कशे ते आमी कातरून उडोवंक, उपरांत ताची आनीक वाड जावंक. आनी हांव तें दवरलेलें कित्याक मागीर ताचो कसलो उपयोग करूंक. जे कितें खांदे पडटात ते घोडे उज्यांत घालूंक वा ताचो दुसरो वापूर आमी करूं येता. त्या वेळार ताच्या पुतान म्हणलें, हूंय हांवूय पडलो न्हू, म्हजोय उपयोग ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार ताच्या बापायन म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आजून तूं त्या झाडा भाशेन, त्या खांद्या भाशेन तूं सुकूंक ना. आजून तुजें जिवीत आसा, जें तुवें घोडे म्हजें उतर आयकूंक ना. तुवें तुजें जिवीत बदलूं येता. बरें जिवीत तुवें आपलें मुखार फुडार बरो करूं येता. म्हणटकीर जें कितें हांव सांगता तें तुवें आयकल्लें जाल्यार आतां ह्या फुडें तुवें आयकूंक ना, तुका एक लिसांव मेळ्ळा, मुखार तुवें आयकूंक फावो. अशे तरेन आमी जिविताचो अनुभव घेवन आमचें जिवीत आनीक अर्था बरी करूंक. मागीर त्या ताच्या पुतान म्हणलें, कित्याक तो पळयतालो, ऑब्जर्व करतालो, डॅडी डॅडी चोय त्या झाडाचेर बिंदूल लागल्या आनी तें आमकां कांयच दिना आनी तें आनीक सुकून उडयता. म्हजो तितलो हांव तितलो जबाबदार न्हू तें झाड पडूंक, तें खांदो मोडूंक. मागीर ताचो बापूय म्हणूंक लागलो, ही बिंदूल त्या झाडाची न्हय, पूण ताचेर रावन जो कितें हें झाड तयार करता तें खाता आनी ताका कांयच बरें करिना, पूण तें झाड ताकाय सांबाळटा. आनी जायते पावटी तो बापूय म्हणूंक लागलो, अशेंच
आमच्या जिवितांत तुवें आतां म्हजें उतर आयकूंक ना हेच भाशेन आमी तशेंच रावलें जाल्यार जें कितें वायट आसा, वायट स्वभाव, वायट मन, वायट एटिट्यूड आमी घेवन रावलें जाल्यार तें आमचें जिवीत काबार करून सुकून उडयता आनी तें आपूण व्हड जाता आनी उपरांत तें कातोडचें पडटा. तेच भाशेन तुज्या जिवितांत असलें हांव म्हणटा तेन्ना सारकें मोतीन दवर आनी अशे तरेन तुजें जिवीत मुखार घालूंक वावर कर. मोगाच्या भाव भयणानो, ह्या बापायन आपल्या पुताक झाडाचेर नदर घालून हे जिविताचें खेरीत थोडें उदाहरण दिलें आनी अशे तरेन आपल्या पुताक जिखून घेतलो. ताका शिक्षा म्हणटाना ताका समजणी दिली. अशे तरेन आपल्या पुताचें काळीज मन जिखून ताचो फुडार बरो करूंक आयचीं वाचपां आमकां तेच दिशेर जे कोण देवाचें उतर पाळटात तो खेरीतपणी आपलें घर खोडपार बांदलोले भाशेन कसलोय वादळ मोळ येवूं तें ताका वायट करिना, पूण तें घट उरता, मजबूत उरता, कित्याक ताचें फावंडेशन बरें देखून. आमच्या कुटुंबाचेर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी आशिर्वाद मागुया. एकामेकाच्या कुटुंबा पासत मागुया, कित्याक मागण्याची आमच्या कुटुंबान दर एकट्याची खेरीत गरज आसा. कित्याक आमच्या कुटुंबाचे प्रश्न वेगवेगळे. सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकल्लें मुळावी शाळा ती भावार्थाची, थंय तां सगलें बरें उपसता, पूण आतांच्या आमी कुटुंबाचें नदर मारल्यार जायतें बरें आसा, तशें जायतें वायटूय दिसून आयलां. आतां कितें घडलां, आवय बापूय भुरग्यांक वयर काडटात. आतां आवय बापाय विशीं उलयता. आवय बापायचें मन भुरग्यांक जें कितें आपणाक मेळूंक ना तें भुरग्यांक फावो करूंक आनी ती बरी वावुरतात, पूण एक मात चुकतात, भुरग्यांक वेळ दिवंक, भुरग्यांक रियलायज करूंक हांव कितें करतां, कित्या पासत म्हजें मन कितें, पूण आपल्या भुरग्याक दीत रावतात. भुरग्यां विशीं उलोवया. भुरग्यांचें मन कितें जाता, तांकां जाय प्रेजेन्स ऑफ दियर पेरंट्स, पूण ती नान देखून ती मागीर चिंततात, दुसरेंच कितें चिंततात आनी दुसरे कडेन सांगात सोदतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, मागीर उपरांत जाता घोडे तांचो देडी तारवार आसा, दुसरे कडेन आसा, आवय घोडे दुसऱ्या परदेसांत आसा, ती होकोत घेवचें जाता. तो मोग, ती अपुरबाय, तें नातें आसना. आमकां तुवें दिलें पुरो, उपरांत वाडल्या उपरांत तें मोग ना म्हणटकीच, एकामेका मदें तो बरो संबंद ना म्हणटकीच आमी एकामेकाचेर चोडटा. मागीर लग्न जाल्या उपरांत वो लग्न पयलीं आदीं आमी आमच्या कुटुंबांत मागीर झगडीं मारामारी जातात, एकामेकाक आमी समजनात. मोगाच्या भाव भयणांनो, हें सगलें आमी पळयत हांव जाल्यार ताचो निकाळ कितें आनी ताचो शेवट आमी पळोवन आमी भियेता जाल्यार तें वाटावचें कशें. आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां खिरीतपणी उरलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारूंक, देवाचे उतराचे उतर आमच्या कुटुंबाचो बेस करूंक, कित्याक लग्नी संस्कार मिसा बलिदानांत देवाच्या उतराचे मोडणेंतल्यान तो सुरू जाता. म्हणटकीच आमचो बेस आमच्या कुटुंबाचो देवाचें उतर जावं दी. उपरांत सांगाता मागणें, सांगाता बोगसणें, सांगाता एकामेकाचेर कृपा आशिर्वाद, एकामेकाक वेळ आनी एकामेकाक आयकूंक मन. मोगाच्या भाव भयणांनो, अशे तरेन आमी एकामेकाक जिखून घेवंक पावतल्या. सगल्यो वस्तू दिल्योत म्हूण न्हय, पूण वेळ आनी तो देवाची भिरांत, देवाचो मोग. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत तो सुरवातेक जायतो दुयेंत पडटालो आनी जायते ताणें सोंसचें पडलें. आखरेक उपरांत ताका गोंयांत धाडलो तेन्ना ताची आमी म्हणूंक येता तो ताची तयारी कशी, वचून सगल्यांक भेटूंक, आनी तो खुशाल जाल्लो. आमचे लागीं आसा ते भाशेन सुविधा तेन्ना नासल्यो, पूण तरी आसतना खुशाल, कित्याक हांव देवाचें उतर परगोटूंक वेता, तांचेर आशिर्वाद घालूंक वेता. आनी तो जायत्यो भासो शिकलो, जायते कश्ट त्रास ताणें सोंसले, तरी आसतना फाटीं सरूंक ना. आमच्या कुटुंबांत हें मन आमी बांदून हाडुया. गरज पडटा तेन्ना देव न्हय, देवाचें उतर न्हय, पूण सगल्या वेळार आमच्या खुशालकायेंत आमचो सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमच्या दुखा वेळार आडखळींत आमचो सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमी कितें येवजण करता मुखार वचूंक आमच्या सांगाता, म्हणटकीर सोमी आमच्या सांगाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचीं उतर आनी आयच्या पयल्या वाचपांत
ल्हानविकाये विशीं तो उलयता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या सांताक तुयंतान देव बापान विचून काडून पवित्र सभा गोंयचे आनी दुसरे कडेन पवित्र सभेक पासत वावरूंक ताका विचून काडलो, ताका हाडलो. आमी आमच्या कुटुंबांत सुरवात करता ती आमच्या शेजाऱ्याक आनी उपरांत दुसरे कडेन आमी पावोवंक आमकां सगल्यांक उलो. अशे तरेन हें जेजूचें मिसांव. मोगान सगल्यांक एकठांय हाड, बोगसणे दी, बरे भाशेन एकामेकाचेर आशिर्वाद घाल. आनी हेंच करून आमकां तो आयज उलो करता. म्हणटकीच आमच्या कुटुंबा पासत मागुया, जे वेगळो चार आसा भाटाभ्यासाक लागून वो तुज्या गोरवाक लागून वो कसलें उतर म्हणलोलें बोगसणें दिवंक ना देखून तो पयस करूंक आमी वावरुया. कित्याक कुटुंबांतल्यान आमी जल्मल्याव मागीर खंय म्हूण आमी वेतेल्याव. जायते फावटी म्हणटा आयज म्हाका फाल्यां तुका, मागीर रडोन कितें म्हूण कसलो म्हूण फायदो. आतां आसा आमचे लागीं आसा, फाटलें जिवीत पास्ट आसा तें गेलें, जायतो अनुभव दिवन गेलें. आतांचें प्रेजेंट आमच्या सांगाता आसा, फुडार फ्युचर आमी कोणेंच पळोवंक ना. आतां आसा तें बरें करूंक वावरुया, कुटुंब सांबाळुया, कुटुंब वाडोवया आनी अशे तरेन देवाची महिमा सगल्यांक पावोवया. हेंच करूंक तरेक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगल्यांक सांत फ्रांसीस शावेराचे विनंतीन जोडून घेवया. आमीन. उबे रावया. मुशामगाळ बामिंडो पाग्यान फ्रांसीस शावेरान आमच्या गोंयचे भुंयेर जेजूचें कार्य मिसांव फुडें व्हेलें. आमच्या पुर्वजांनी ताणें हाडलो तो भावार्थ सांबाळलो आनी कांयच आमी ताका मान दिवन ताची निशाणी हांगासर आसा. आमी भावार्थान एकठांय जाल्याव ह्या वेळार भावार्थान आमची खालती मागणी पाग्यान फ्रांसीस शावेराची विनंतीन देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल घेतलेल्या कुटुंबाक सदांच एक सारकी वागोवंक, तांचे मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना तांकां भावपणान जिवंक आदार करूंक बापाची कृपा मागुया. जायतीं आवय बापूय आपल्या जिवितान जायते त्याग करून कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक वावुरतात. तर ह्या आवय बापायचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. भुरगीं तशींच तरणाटीं जायते फावटी वायट रस्तो धरून आपल्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक विसरतात. तर आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन आपले कुटुंब कुशालकायेचे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. दर एक कुटुंब मुळावी पवित्र सभा. ह्या संवसारान जियेतले कुटुंब सदांच मोगान एकवटान आनी बोगसण्याचें जिवीत जिवंक आनी ह्या वरवीं बरो समाज घडोवन हाडूंक दर एका कुटुंबा पासत बापा लागीं मागुया. भोव दयाळ आनी काकलूत सर बापा, ह्यो आमच्यो गरजो मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी ल्हानविकायेन उबारलेली आसात. दोन ते स्विकार कर आनी दर्यांतलेचे आमचे कुटुंब सदांच दैवीकपणाच्या मार्गार आमी घडोवन हाडूंक आनी मुखार व्हरूंक आमकां कुरपेन भर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दना तयारीच्या वेळार गिताचो अंक C19 जिने वाटे जिने किना पेज नंबर 36 C19. Su
मोशा भाव भयणो, मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बाबा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. दोयीन ती मानून घे, तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता, तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावशें कर क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळसां उबारून या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूं या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनीक सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनीक समेस्त भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी समेस्त कियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त कियात आनी कांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Pavartaso good por good Sumia Jesu तुझे मरण आमी समोर रावता, तुझे बगर जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक ओ जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा समस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येवजणिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बैगून सुसे तिचो पोती, बैगून दोन दुतां सांत सुसेवा सांत फ्रांसीक शावेर सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोळान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरबंडराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचो बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरयतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्व पातकांतली सुडोय आनी सोर्व आकातांतली वटाय. कित्याक राजवटकी पोदली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनांचे ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटी. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें जिवितो येवचें म्हाका फावना पूण तुजें कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवूं फुडें सरचें. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्ट संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्ट संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. कुमन्या वेळार गिताचो अंक D44. तूं सोर्गीचे घोटसाणीचो उंडो D44, पेज नंबर 73.
तुझे विरे आमच्या जीवन असो तू स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो परदेसांत तू स्वर्ग आमच्या काळजाचो येसोदा काळजा तू गिरास आमचो तुझे विरे आमच्या जीवन असो एक फामिले पाय तुझ भुरगी आमी एकीच फामिलीचे आमी सादे मोसोनाथन तुमच्या मेजार सोगली कौसुर्गीचो उंडो आमचे आवडे एक फामिली पाय तुझ भुरगी आमी एकीच फामिलीचे आमी सादे मोसोनाथन तुमच्या मेजार सोगली कौसुर्गीचो उंडो आमचे आवडे किरे तुझे अंतर कसाय आमची आतांची येताय तू तोडलोय आमी तुझी कुर्शी भोग एक जाल्याव आमी कोणाक ताकोत करूंक आमकां दोशी केले तुझे अंतर कसाय आमची आतांची येताय तू तोडलोय आमी तुझी कुर्शी भोग एक जाल्याव आमी कोणाक ताकोत करूंक आमकां दोशी पवित्र सभा एकठांय आमी सोगली जेजू तोकली तिचे सादे आमी आमची कुडी तेच रोगताचे तेंबे आमी एकूण कुडींत आमकां वेगळी पवित्र सभा एकठांय आमी सोगली जेजू तोकली तिचे सादे आमी आमची कुडी तेच रोगताचे तेंबे आमी एकूण कुडींत आमकां वेगळी तू स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो परदेसांत तू स्वर्ग आमच्या काळजाचो येसोदा काळजा तू गिरास आमचो तुझे विरे आमच्या जीवन असो तू स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो परदेसांत तू स्वर्ग आमच्या काळजाचो येसोदा काळजा तू गिरास आमचो तुझे विरे आमच्या जीवन असो आमी आमचे दोळे बंद करूया काळीज मन शांत करून आमच्या काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिन वाचूया जेजू लागीं संबंद जोडून आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेका लागीं संबंदान जिवंक जेजू लागीं कृपा मागुया.
उबी रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतल्या देण्या खातीर लोबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळ म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवून पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आयज नोवेनाचो 8वो दीस. ही मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवाचें उतर परगटून प्रवचन केलोल्या फादर एंटनी रॉड्रिगीस आनी फादर स्टीफन रिबेलो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत केरीत भाशेन वांटो घेतलोल्या आनी सेवा धर्मांत आमकां आदार दिलोल्या बेनावली आनी सांगेवाडे वादा डिनरीच्या भाव भयणाक आमचे दिनवास. तशेंच हे मिसाचे भेटेन हाजीर आसलेल्या हेर पाद्रीकूय आमचे दिनवास. गायन करूंक मिसाचे भेटेन आदार दितोल्या आमच्या भाव भयणाक आमी दिनवासता. दर मिसाची भेट आनी पवित्र साक्रामेंताची बुजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. ह्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळी 5 ते सांजे 6 मेरेन पवित्र संस्काराची बुजवण जाता. थंय वचून आमी मागण्यांत वेळ सारूं येता. कुमसारां बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळी 6 ते 11 आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा सांजे कुमसारां आसची नात आनी फेस्ता दिसाक कुमसारां आसची नात. आयज अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग देखून 10:30 मीस आसचें ना, पूण त्या उपरांत 12:30 मिसाची भेट आसतली. फाल्यां डिसेंबराचे 2 11:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस जातोलें. तशेंच 12:30 वरांचेर पिलग्रीम मास ह्या भाव भयणां पासत आमी मागतल्या. डिसेंबराचेर 3 फेस्ताच्या दिसा मिसा हे परी सकाळी कोंकणी भाशेन 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी 10:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन जातोलें. आनी ह्या मिसांत भारतांत पाप सायबाचो प्रतिनिधी अपोस्तोलीक नुन्सियो आर्च बिशप लिओपोल्दो जिरेली मिसाची भेट समोर उरतलो. उपरांत 12:30 3, 4 आनी 5 कोंकणी भाशेन 6 इंग्लीश भाशेन जातोलें. डिसेंबराचे 4 आयताराक मिसा हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 फक्त इंग्लीश भाशेन जातोलें. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची मांडावळ व हेर नोवेनाक लागू जातल्यो कार्यावळी करूंक आदार दितोल्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स हांकां आमी काळजांत दिनवासता. आयज आमी केरीत भाशेन भावार्थाची आकारणी फेथ फॉर्मेशन करतल्या वेगवेगळ्या केंद्रां पासतूय आमी मागता. ह्या मिसांत भाग घेतलोल्या तालिगांवची सिनियर्स भाव भयण तांकां आमी दिनवासता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदता जाल्यार तुमी कंट्रोल रुमांत वचून दिवं येता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळ्ळो जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून तुमी कळोवचें. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव
आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा. आमेन.